कदंब कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतल्यान कापिल्ल्या सुमार 3.5 कोटी रुपयांचो कदंब व्यवस्थापनान गैरव्यवहार केला असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केला। कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतल्यान कापिल्ले हे पैसे तांच्या सहकारी सोसायटीत भरचे अशें काँग्रेसीन मागला। कर्मचारी सोसायटींतल्यान घेतिल्ल्या रिणाचे हप्ते कदंबान कापून घेतल्यात, मात ते पैसे सोसायटीन भरूंक ना। कदंबा कर्मचारी सोसायटीच्या रिणाचे हप्ते म्हूण पगारांतल्यान कापिल्ले सुमार 3.5 कोटी कदंबा व्यवस्थापनान सोसायटीक दिवचे म्हूण कदंबा कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन चालू केला। आंदोलन करपी कर्मचाऱ्यांक काँग्रेसीन तेंको दिला। जे लोकांनी लोन्स घेतल्या त्या सोसायटी कडल्यान तांचे लोन्साचो इन्स्टॉलमेंट जो आसा तो कंटिन्युअसली तांचे सॅलरीच्यान डिडक्शन जाता। there has been continuous deduction from their salary, the installments of the loans. पण लास्ट 4 महिन्यांक सुमार 3.5 कोटी रुपया वयर हांच्यांनी अमाउंट एम्प्लॉईजाचो डिडक्शन केला आणि ते सोसायटीक दिलोच ना। 3.5 सुमार 3 कोटी 55 लाख रुपया सुमार लास्ट 4 महिन्याचो अमाउंट जाता, कित्याक म्हयन्याक सुमार 85 lakhs कितें तरी अप्रॉक्सिमेटली अमाउंट येता तो। आंदोलन करपी कर्मचाऱ्यांचेर कदंबा व्यवस्थापनान कारवाय केल्यार काँग्रेस वोगी रावचे ना अशी शिटकावणी सुनील कवटणकारान दिल्या। जे एम्प्लॉईज जे तांचे थोडे मोजके लोक जो हो मुवमेंट करता पैसे मेळोवपाक जे आज बसल्या, आज तांकां टार्गेट करपाचो प्रयत्न चालू आसा, तांकां सस्पेंड करपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी हें करीत जाल्यार आमी ओगी रावचे ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोवा शिपयार्डान कोस्टगार्डा खातीर बांदिल्ल्या समर्थ गस्ती बोटीचें जलावतरण जालें। कोस्टगार्डाचो महासंचालक अनुराग थापलियालाची घरकान्न रचना थापलियाला सुवाळ्याक आशिल्ली। नुस्तेकारांक दिल्ले ID कार्ड एकठांय हाडून ते खासा कार्ड रिडराचेर घालूंक मेळटा काय हाचेर विचार चल्ला अशें थापलियाल उलयलो। 26/11 मुंबय आतंकी हल्ल्या उपरांत दर्या सुरक्षा वाडल्या म्हूण कोस्टगार्डाचो गोंयचो DIG मनोज भाटकारान सांगलें। कोस्टगार्डाचो महासंचालक अनुराग थापलियालाची घरकान्न रचना थापलियालान कोस्टगार्डाच्या गस्ती बोटीचे जलावतरण केलें। ही बोट गोवा शिपयार्डान बांदल्या। सुवाळो वास्को गोवा शिपयार्डाचे धक्यार जालो। We have had fishermen's identity card. At the same time, as you are aware, the government also launched the drive of Aadhaar card. The intention was that since a fisherman will not be able to carry far too many cards, if the cards can be, identity cards can be integrated, and the card reader which is there to actually read the card can read all these kind of cards, and that is what the work is going on. 2008 जाल्ल्या 26/11 मुंबय आतंकी हल्ल्याक लागून दर्या सुरक्षा खर जाल्या। ह्या हल्ल्या उपरांत गोंयान खासा रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन बसयले। DIG मनोज भाटकर ताचेर उलयलो। रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनाचो उपेग आनी बारीकसाणी भाटकरान सांगल्यो। Goa government has taken very active interest in coastal security, and we have an exercise every half yearly, and when the Chief Secretary of Government of Goa chairs it, briefs it to the CM and the cabinet, and we had a problem about the biometric identity cards. I am proud to say that government of Goa is the only state which has almost completed 80% of identity cards for the crew which are going to sea, and government of Goa is recruiting people to man all the landing points. Once it is recruited and it is put in place, every boat which goes in and goes out will be accounted. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। पेडण्या उसाचे लागवडीन नेट धरला। बरेच शेतकार उसाचे लागवडीक लागल्यात। 7 हेक्टर जमनीर ऊस लावंक दारगळेचे शेतकार एकठांय आयल्यात। लोकांनी शेत कामाक फुडें सरचें म्हूण पेडणेचो आमदार राजेंद्र आल्लेकारान उलो मारलो। शेतकी खातें, WRD आनी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यान शेतकारांक उसाचे लागवडीक आदार दिला। पेडण्या कितल्याशाच वाठारांनी शेतकारांनी हालीं तेंपाक ऊस लागवड सुरू केल्या। पेडण्यान आमी एक शेतीच्या दृश्टीन एक बरें पूरक अशें वातावरण निर्माण करपाक यशस्वी जाल्ले आसात। आमी पुरू 26 जानेवारीक उपक्रम एक सुरू केल्लो की आमचे ऊसाची नांगरणी उसा खातीर मागीर ताजी पेरणी करून आतां बऱ्या पद्दतीचो ऊस निर्माण जाल्लो आसा। हें सगळें पळोवन हांगासरले आमचे बाकीचे शेतकार भाव भयणी आसात तांकांय उत्साह निर्माण तांचे भितर जाला आनी तांकां दिसता की आमी हें मोठ्या प्रमाणार करपाक जाय। नेमकें हें वातावरण निर्माण करपाची म्हजी इच्छा आसली। आज ह्या सगळ्या आमच्या शेतकार भावांच्या सहकार्यान हे सगळें निर्माण जाल्लें आसा। आज आमी एका आनीकय नव्या जागेची नांगरणी करून आमच्या ऊसाची लागवड करप हें सगळें आमी ठरयल्लें आसा। तातूंत हांगासरले सगळे शेतकी अधिकारी आसात, आमचे उदकाचे खात्याचे अधिकारी आसात, संजीवनी साखर कारखान्याचे अधिकारी, ते सगळ्यांनी भरपूर मदत केल्ली आसा। ताका लागून हो आनी एक आमी नवो उपक्रम सुरू केल्लो आसा।
म्हज्यो ह्या सगळ्या शेतकार भावांकय विनंती आसा की तांणी वेवस्थीत तें करचें आनी बाकीच्यांकय ताचे पासून प्रेरणा मेळून आनीकय लोकांनी शेतीचे ह्या आमच्या ऊसाचें उत्पादन करपा खातीर भितर येवचें. घेऊया एक विराम.